बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. भो स्वर्गीच्या बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, तुका अर्घ मोहिमा आणि दिनवास ह्या दिसा पासत आमच्या दोर एकल्याच्या बरे भलायके पासत तुझ्या मोगा पासत आम्ही तुका अर्घां दिता आणि दिनवासता. तुझ्या पुता पासत आम्ही तुका अर्घां दिता. बापा, तुवें आमकां एकठांयल्यान एक फामील कोशी तुझे उतर आयकूंक, तुझ्या उतराक गोवायकी दिवंक, तुझी ओदीक ओळख घेवंक आमी एकटवल्या. बापा, तुझे उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो. तुझे उतर उजवाड आमचे वाटेचो. आमचे ओतमी कान उगड. पवित्र आत्म्या, तूं आमचे कडेन उलय. भाव ब्रेंडना वरवीं तूं आमकां शिकय. तो उलयता ती उतरां तुजी उतरां, आनी ही शिकोवण आयकूंक आमकां सुटसुडीत कर. आनी हे शिकोवणे पोरमोणे आमी चलूंक पवित्र आत्म्या आदार कर. हे मागणे आमी कोता जेजू तुज्या एकल्याच पुताचे नावी. आमेन. Amen. Amen. आमेन. Praise Jesus. कोण हा गोंयकी दिवपा टेस्टमनी दिवपा? प्रे जीसस. मुझे एक सांगता आयची दिसा माझ्या ऑफिसान. सांग सिस्टर. आयची दिसा म्हाका आमकां ट्रान्सफर्स आसताय ह्या डिपार्टमेंटांतली ऑफिसांनी म्हणटरी म्हाका ट्रान्सफर जालें दुसरी डिपार्टमेंटान. गेले ते विकासान हांव जॉइन जालें. आनी कामां वयता ऑफिस म्हणटकच कितें जाता, सगळें सेम आसना, तें सगळें डिफरंट डिफरंट काम आसता. पयलीं आसलें तें दुसरें, मागीर आतां आहा तें सामकें डिफरंट. आनी तें म्हाका शिकोवंक पडटा म्हणटकूच. आनी त्या जाग्याचेर वच जाल्यार सगळीं आमची हिंदू भाव भयणां. आनी हय, आनी तेंचो मातसो नेचर मातशें दुसरी भाशेचो म्हणटकूच पवित्र आत्म्या हातीन हांवें तेंकां गायली. आनी आयज सडनली हांव एकलें आसता त्या सेक्शनान आनी म्हाका एक पिवन आहा. सडनली तो येयनासतना रावलो आयज. सकाळीं मागणी करता आसतना सगळ्यांक पवित्र आत्म्याच्या हातीन घालता, विचित्र भास उलयता. आनी हांव गेलें आनी पवित्र आत्म्या तुज्या हातीन घालता ऑफिस, कशें काम करूंक जाय तितून म्हाका तुजी जाणवाय दी आनी तुजो आदार दितलो तूं म्हाका. आतां तो पिवन ना म्हणटरी पवित्र आत्म्यांतल्यान म्हाका ऑथॉरिटीजा कडच्यान म्हाका दुसरो पिवन मेळ्ळो. आनी आमकां ते खूब फायले येताय वयताय, धाडपा पडटाय म्हाका. त्यो इनवर्ड आउटवर्ड करूंक पडटा. मागीर दुसरें काम आसता म्हणटकूच मुंच्यातल्यान पवित्र आत्म्यान थंय म्हाका एक आंच भर दुसरो पिवना कडच्यान तेणें मागोन हाडलो आनी म्हाका तो दिलो. आनी जायती म्हज्या आयज मेजावयली काम फुडें गेलें. तो हय, आतां तो मनीस आतां बेश्टो रावला घरा. बेश्टो म्हणजे एशें कोन्न म्हाका पोंडी काम पोंडी, हय ते भाशेन तें मोन तेजें. पूण हांव तशें म्हणना, बट I know how the person is. So I said, Lord, I forgive him, I bless him, and I love him. म्हणलें तेका हांवें, जेजू पवित्र आत्म्या. पूण दुनिया तुवें म्हाका खंयच्यातल्यान दुसरो धाडलो आनी आयच्या दिसा म्हणजे मेजावयली काम तुवें सगळें केलें. देखून हांव वेळार बापाक अर्घां दिता. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. जेजू कारगा मोहिमा आणि दिनवास. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
प्रेज गॉड. आतां सिस्टर तुवें कितें को ते मनशा ब्लेस केलो आनी यू दॅट हय प्रेज गॉड. म्हाकाय बी कितें जाता हांव आमगे समुदाय हांव PPC जाता सो जायत भाव येता आनी जायत बरोय लोक आहा आनी थोडो तुका एश को पिन हें कोता लायक यू नो उकसायता. बट प्रेज गॉड हांव पयलीं न्हू म्हाका जायत ऑफेन्स जाताले आनी हांव एश को कोण दुसऱ्या मुगे कोण म्हाका बोर कोतायचो हांव तेंका फोन कोन्न सांगतालें तेणें एश कोरपा न्हू आहलें तेश कोरपा न्हू आहलें. बट आतां देवागे उतरान येन जायत टायम लागोल म्हाका. इट डिडंट हॅपन रोखडें जावना. बट आतां आमकां 4 वर्सां जातलीं. सो आतां कितें जाता आय एम एबल टू फॉरगिव दॅट पर्सन आनी तेका आय एम एबल टू ऑपरेट इन लव. आतां दॅट मोमेंट न्हू तुका ते ट्रिगर जाता दॅट मोमेंट ओके. बट देन यू नो दॅट यू नो गॉड लव्स ईच वन ऑफ अस. सो आय एम एबल टू ऑपरेट आनी आतां कोणाक कांय सांगना प्रेज गॉड. सो दॅट चेंज हॅज हॅपन विथ मी यू नो प्रेज गॉड. सो एज हांव देवा जायत आर्ग दिता हें दिता की आमकां म्हणजे एश को आमी मोगान ऑपरेट करपा आमकां जाता म्हूण. पयलीं जायना आहलें. पयलीं जायती पयलीं आहलें जाल्यार आमी करचें नाहलें न्हू. आमी रागान रावता आसलेलीं आनी कितें कोण कुत्तलो कोण हें भितर सरलो कांयच नोको त्या वावराचें. आतां जेजू आर्ग दिवपाची जेजून आमकां आपले राजा धाडलो म्हणून आमकां कळ्ळो आमचो स्वभाव कसो जावपा जायो कशी जिवपा जाय समाजांत कशी आमी एकमेकाक बोगसूं जाय. हय प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेजू आर्गा प्रेज गॉड. आनी कोण हा प्रेज जीसस. आयज रिकॅप ना प्रेज गॉड. हय आनी कोण गोवायकी दित जाल्यार प्रेज जीसस. ओके भाव जुनीना. हॅलो बाय जुनीना. तुवें आतां जेन्ना तुजी गोवायकी दिली त्या पियोनाची तो आयज येवंक ना तो तुवें दिली न्हू आतां. तुवें ब्लेस केलोय ताका मोगान चल्ली तूं ताचे पासत तो तुज्या फुडें ना म्हणून ताका सगळें घडलें. पूण फाल्यां सकाळीं तो कामाचेर येतलो. तुजें मायंडसेट आनी ताजें मायंडसेट बदलोंक ना. कित्याक ताजें मायंडसेट कितें सारकें सारकें म्हणटच कितें घडटा ताजें मायंडसेट बदलोंक ना म्हणून. पूण तुजें मायंडसेट म्हणटा ते भशेन आतां देवाच्या उतरान हाय म्हणून आतां तुवें थर्ड गियराचेर वचपाचें टॉप गियराचेर वचपाचें. कशे भाशेन फाल्यां तो येतलो ऑफिसान तो आनी म्हणटलो अरे काल कितें जालें कशें गेल्यात तुमी. तुवें तुज्यान म्हणूंक जाता देव पावलो आर्गान तुका जेजू. पूण तूं म्हणशी जाल्यार अरे कित्याक हें केलें तुवें आनी कित्याक हें आमकां कॅट केलें आनी तो आपणाचो वालोर वाडून घेतलो. पूण आतां तुवें देवाक महिमा दिल्या फाल्यां ताजे वजीर देवाक महिमा दी आनी पळय तूं तो को बदलतलो. कित्याक जी गोवायकी तूं आतां ताका दिताय पळय ताचें मायंडसेट चेंज जावना. तो कित्याक करूंक सोदता कित्याक तो तुका त्रास दिवंक सोदता. तो दाखोवंक सोदता पळय हांव वचना जाल्यार सगळें बंद जातलें. हांकां कळोंक जाय म्हजो वालोर कितलो तो. जितलो तो सजमता की म्हजो वालोर इतलो ताजेच चिंतप न्हय. त्या पियोनाचें चिंतप न्हय. केन्ना आमचें चिंतप जाता न्ही. आमचें चिंतप कितें जाता हांव ना जाल्यार कांय जावचें ना. हांव ना जाल्यार तें कहेंच काम जावचें ना. कित्याक हांव तें रांदपाक जाणो हांवें तें कितें बरो मसाला घालपाक जाणो हांव ही कांय नको. आतां कितें जातलें तें हांव जाणो. आनी तूं फाटीं फुडें वचनाय आनी तें आतां सारकें जायना. आनी मागीर लोक येता पळय रे तूं आसलोय जाल्यार तूं आसली जाल्यार काय बरें रुचीक जातलें आहलें. आनी त्या वेळार तुका तुजो वालोर वाडटा. पूण देवा वजीर तूं सामको फेल जाताय. कित्याक तुवें कित्याक केलें काय तुका वालोर दिवपाक. वय लोकांनी तुका वालोर दिलो बट देवा वजीर तूं सारको फेल जालो. कित्याक तूं मोगान चलोंक नाय. जेन्ना आमी ऑन भावार्थी कडेन आमी जियेता पळय आतां तूं कामार हाय ऑन भावार्थी लोक आहा थिंगसर तांकां कितें पडोवंक जाय. तांकां
तांकां तुजे भितर तो जेजू जो आहा तुका ती जाणवाय दिता, तुका ती घोटाय दिता, तुका ते ती ती कितें म्हणटात ते भाशेन ते काम करून काबार संपयता तुजें काम कशे भाशेन पवित्र आत्म्या उद्देशीन. आता ताका जेजू आणि पवित्र आत्मा ताका काय संबंध? तो आपले जे जिवीत घेवन ताजेच कोण हा. पूण जेन्ना तुवें मागणें केलें, देव तुजे पासत आयज पावलो, फाल्यां जेन्ना तो येता काय सांगना भाशेन म्हणा. ताचें नांव कितें? प्रेमानंद. प्रेमानंद. प्रेमानंद कसो हा रे बाबा? गोठ हाय मरे? फॅमिली सगळी बरी आहा मरे? तावुदीन बरो आहाय मरे? च्या पियेलोय? नाश्ता केलोय? ताजी पयली आता समजा तुका हे म्हणपाकूय जायना, तुजे भितर सगळें शिस्ता, कित्याक ताणें काल तुका कितें कॅट केलें आनी तो कॅट कालूच करूं ना. ताजे पयलीं तुवें म्हणलें न्ही, तसलोच मनीस तो, ताणें केलां फाटले फावटी अशेंच कॅट केलां. म्हणटच तूं आतां कोणाकूच उलयनासतना ताका कांय आडकोड जाल्या त्या भाशेन म्हणिनासतना तूं फकत म्हणटाय ताका बाबा सगळें हा. मागीर तो विचारता तुका, विचारतलो काल कशें जालें सगळें? बेस्ट म्हण सांग, बेस्ट. तांच्याच भाशेन सांग, बेस्ट. देव पावलो म्हाका. आतां कोणाक वालोर मेवलो? ताका वा जेजूक मेवलो? जेजूक. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटच आमी जेन्ना दुसऱ्यांक वालोर दिता, आमी जेजूचो वालोर कमी करता. आमी आमच्या जिवितान आमी त्रास भोगतले, कोण आमकां नाकारतलो, कोण आमकां पयस करतलो. पूण जेजूच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान जे आमकां आमच्या मनशा कुळान वा आमच्या मनशाच्या शक्तीन जायना, देव आपले आंज बुडवे धाडटलो. ज्या भाशेन आंज बुडवे तुका धाडले आनी तुजें काम जालें. वय की ना? येस ब्रदर. जेजू कारगा. जेजू कारगा. हांव एक्चुअली म्हजी आयज 2 गोवायकी दिवंक सोदतालो, पूण हांव दीत जाल्यार कोण दिवपाचो आसा ताका दिव न्ही. कित्याक 2 ज्यो मिलाग्री घडल्यो, दोनूय लोक मोन्नाच्या तोरीर पावलेली. दोगांय आयसीयून दोगांय जाणां. एकल्याक दोतोरान 8 वरां दिल्ली, दुसऱ्याक दोतोरान 2 दीस दिल्ले. पूण आतां सुमार 8-10-12 दीस जाल्यार आनी ती आतां बरी जायत वेतात. दोळे उक्ते केल्यान दोतोर पासून नको आतां कशें घडलें तें फकत देवाच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हणटच भाव भयणीनो, हांव ती गोवायकी आयज दिवचो ना, कित्याक जो कोण गोवायकी दितलो तांकां हांव ह्या क्लासीन आमंत्रण दितलो आनी तांकांच गोवायकी दिवनी कशे भाशेन आपलो घरकार जो 7 वर्सांच्या काजाराचो, 5 वर्साचे भुरगें, 1 वर्सांचे भुरगें, घरकार पडलो वयरथान, ताका तकलेक मार लागलो, दोतोरान सांगलें सगळे ताजे आयसीयून ताजे ऑक्सिजन काडटात, ताजे लायफ सपोर्ट काडटात. बायलेक आनी भुरग्यांक हाडली निमाणें पळोवपाक. रडटा बायल. कोणें म्हाका फोन केलो, तिका हांवें सुजमणी दिली. ती गेली सोल्दादा भाशेन त्या आयसीयून, ताचेर हात धरलो तकलेर, ताका ती त्या मोन्नाच्या आत्म्यांक पयस केलो. आनी भाव भयणीनो, 2-3 दिसांनी ताणें दोळे उक्ते केले. आतां हात वयर सकला कोत्ता. दोतोर ताका सांगित दोळे उक्ते करून ताका सांगित जाल्यार उलोवंक जायना, कित्याक कितें तरी भितर मार लागला. पूण ताच्यान म्हणूंक जाता वय. आनी हांव जाणो की तो उलोवंक लागतलो पासून, जे ताका पेकोणी जाय ती जातली. आनी भाव भयणीनो, आतां तो जो मोन्नाच्या तोडीर 8 वरांनी मरपाचो आसलो, आतां सुमार 10-12 दीस, म्हाका दिसता 15 दीस पासून जाले, तो आतां बरो जायत वेता. आनी त्या हॉस्पिटलान युके त्या दोतोरांक हे व्हडली मिलाक तांच्या हॉस्पिटलान घडल्या. दुसरी म्हणल्यार आमच्या गोंयांत एक 74 वर्सांची बायलेक स्ट्रोक जाल्लो आनी तिच्या मेनून एक क्लॉट जाल्लो, रक्ताचो क्लॉट, ब्लड क्लॉट. आनी तुमी जाणो 74 इयर्सच्या बायलेक त्या तीच जाणटी म्हणून न्ही, पूण कोणाकूच ब्लड क्लॉट जायत जाल्यार आतां कितें करूंक जाता? ऑपरेशन करूंक जाता? होय, ऑपरेशन करूंक जाता, पूण दॅट इज व्हेरी क्रिटिकल ऑपरेशन. तुज्या मेनून कितें ब्लड क्लॉट काडपाक, आनी ब्लड क्लॉट कितले बेगीन काडना तुजी ब्रेन डॅमेज जाता. होय की ना? म्हणटच भाव भयणीनो, ही बायल पासून ही दूत तांची युके हा. तिने म्हाका फोन केलो, म्हणून म्हजो भाव आनी म्हजी भयण 2 दीस पयलीं युके आपले सगळे सोडून, फॅमिलीक सोडून
आतां गोंयां पावल्यान आनी हांव तांकां तुजो फोन नंबर दितां, ती तुका कॉल करतली, बेड नंबर हे नंबर. हांव गेलो हॉस्पिटलान आनी तांकां पयली त्या दुयेक आनी त्या पुताक उतराची सोजमणी दिली. कित्याक फकत गेले आनी थंयसर मागणें केलें कांय फायदो ना, कोणाक बाबार्थान रावंक जाय. आनी त्या उपरांत भाव भयणीनो, हांव तुमकां दोगांयची मिरेकल कशी जाली ती सांगता. आनी दोगांयनी उतराची सोजमणी घेवन ताका हांवें भितर हाडली त्या जाग्यार आपल्या माय कडेन पळोवपाक हॉस्पिटलान. हांवें म्हणलें आतां आमी मागणें करुया, कित्याक आतां आमी एका मोनाची हात. सोजमणी मेवली की जेजून केलां म्हणून, केलां म्हणून जाल्यार आर्गां दिवपाक. मागणें केलें आनी मागणें कोत्ताना पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें की तो ब्लड क्लॉट सामको मेल्ट जालो, माउंटन्स मेल्ट लायक सामको उडोन गेलो. प्रेयर जाल्या उपरांत हांवें सांगलें, तुजी माय हांगा कित्याक आहा? आयज सांजे पासून घरा वचोंक जाय. ती हांसोंक लागली म्हाका, ती हांसोंक लागली. सोड, हांसतात ती हांसतली कित्याक ताणी कसली मिलाग्री पळोवंक ना. म्हणटा हांवें म्हणलें तुमी फकत एक काम करा, तुजी भयण आतां युकेंतल्यान कॉल करतली, तुजो दुसरी भयण युकेंतल्यान कॉल करतली, सासूमाय कॉल करतली, सासूपाय कॉल करतलो, हे शेजारी कॉल करतली, तुमी कितें सांगतल्यात? हांसोंक लागली पत्तून. हांवें म्हणलें कोणूय फोन करीत जाल्यार फकत इतलेंच म्हणा, मामी एकदम बरी जाल्या. कितें जालें, कितें दोतोरान सांगलें, कितें ट्यूब घाले, कितें ट्यूब भायर काडले, हें जालें तें जालें, सगल्यो खबरो बंद करा. आनी फकत इतलेंच म्हणा, मामी बरी जाली आनी तुमी सगळीं इतलेंच म्हणात, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजी मामी बरी जाली. ते बायलेक जितणे मागणें केलें ते आयसीयून ती भायर आयल्या उपरांत हांवें म्हणलें तुका पळय, तुजी माय ती एकदम ती जाणटी न्हय, फकत 7 वर्सांची बायल ती. तो वयतना सकला पडलो, तकलेक मार लागलो. हांवें तिका सांगलें, आयज थान तूं भितर वेशी जाल्या, तूं फकत तुज्या घोरकाराक पळय आनी फकत आर्गां वाखाणणी दिनवास दी. 2 दिसां उपरांत तिका पोत्तून दोतोरान सांगलें, म्हाका दिसता कांय जावचें ना, आनी रडोंक लागली. हांवें म्हणलें कितें जालें तुज्या भावार्थाक? कित्याक कमी भावार्थाची? तुका 2 दीस पयलीं तुवें इतल्या भावार्थान आनी बरी गोठायन म्हणलें, आतां दोतोराची उतरां घेतली तुवें, पोत्तून वच आयसीयून. आनी जी तूं रडण्यो कोत्ताली आनी सगळें तें आकाश. हांवें म्हणलें कोणाक सांगलां तुवें? वय म्हज्या ब्रादर इन लॉक सांगलां आनी आकाश सांगलां. हांवें तुका सांगलेलें न्ही कोणाक सांगिनाका म्हणून. ताणें कितें म्हणलें तुका? आय सायबा कितले दीस उरल्यात ताका, सायबा काकुतकोर, सायबा. तोय रडटा, एका रडयता, 2 ल्हान भुरगीं हा, गोंयान युके हात. परिस्थिती कशी आसतली बायलेची? हांवें म्हणलें तिका, हें तुजें रडणें सगळें बंद कर, पोत्तून वच, पोत्तून त्या मोण्णाच्या आत्म्यांक सांग, जेजूच्या नांवान आतांच भायर सर. हांवें म्हणलें आयज थान तोंड बंद कर आनी फकत इतलेंच म्हण. आनी कोण फोन करीत जाल्यार म्हूण ताका सांग, पळय हांव मातशी बिजी हा आनी फोन घेनाका. हें जालें तें जालें कांयच म्हणनाका, आनी फकत इतलेंच म्हण, आर्गां तुका जेजू तुज्या गांयांनी बरी जाली. भाव भयणीनो, 2 दिसांनी जें घडलें, दोतोरान तिका 3 दिसां उपरांत पोत्तून आपयली. म्हणलें आतां आमी जेवण कोमेस कोत्ता ताका, पिवण कोमेस कोत्ता ताका, दोळे उकडले आनी सगळें बरेंपण जालें. आतां तुमकां दिसता की जेजू ताका मरण दिवपाक येयल्लो? ना. तिका सोत कितें तें कळोंक नासलें जाल्यार ती तिच्या घोरकाराक बेगीन धाडटली आसली. ती आतां तयार जातली दुसरो न्हवरो मेळपाक. हांगा कोण न्हवरो ना जाल्यार तिका तिचो न्हवरो मेळचो. पूण भाव भयणीनो, तिणें फकत चोत्राय उतराचेर दवरली. शी वेंट थ्रू द ऍसिड टेस्ट. जेन्ना तुजो गोरकार मोन्नाचे तोडीक पावलो
आमकां जेन्ना हें दुखता तें दुखता जेजूच्या घरान तिचो गोरकार मरपाचे दोतोरान सांगला तिका ये म्हणून पळय निमणे पळय म्हणून कित्याक आमी सगळे ऑक्सिजन लायफ सपोर्ट काडला म्हणून कांयच करूंक जायना म्हणून आनी आतां सगळें बदललां आनी आतां तिचें जिवीत बरें जालां. हांव तुमकां ही गोवायकी कित्याक दिता भाव भयणीनो, आमी कितले पाटी ज्या भशेन आमी ह्या 2 दिसांनी आयकतले म्हाका दिसता फाल्यांच्या शिवोर्तमानान हांव नको आयज जेन्ना पेद्रू उदकाचेर चलता केन्ना तें आयज काल आहलें ब्रदर. वय काल आहलें. पेद्रू कित्याक उदकाचेर चलोन गेलो? जेजूचेर नदर आहलो म्हूण ते गेली. ना जेजूचेर नदर आसली तो उदकाचेर चलोंक लागल्या उपरांत, पूण तो कोमेस तो बोट सोडून उदकाचेर कसो चलोंक लागलो? जेजून यो म्हणलें. जेजून यो म्हणलें. जेजून यो म्हणलें. कितल्या शिसांनी आयकलें तें यो म्हणून? ताणें आपल्यान सगळ्यान आयकिलां आसतलें. सगळ्यान आयकल्लें न्ही. तो गेलो. तें व्हडें त्या व्हड्यान उदक इतलें हाडलें की आतां शांती आली जाल्यार दर्याची कोणाक चलोंक जायना उदकाचेर, वय की ना? समजा स्टॉर्म हाडलें वो एक एकदम स्ट्रॉंग वारें हाडलें वो दर्या एकदम म्हणजे एकदम कितें म्हणटात ते भशेन टर्मॉयल हाडलो जाल्यार कितें म्हणटात आमचे भशेन टर्मॉयल बादळ मोड वय. आनी दर्याक इतलें बादळ हाडलें जाल्यार पेद्रूक त्या उदकाचेर शांत आसली जाल्यार चलोंक जावचें ना, कोणाक चलोंक जायना. पूण ताणें तें उतर आयकलें. जेजून फकत म्हणलें ये. दुसऱ्या शिसांनी आयकलें. दुसरे शीस तें उतर घेवन व्हड्यांतले भायर सुटून उदकाचेर येयल्ले जाल्यार ते चलोंक लागतले आसले, कित्याक जेजूच्या एका उतरान इतलो पावर आहा. पूण फकत पेद्रून तें उतर आयकलें आनी तो आतां चलोंक लागलो. पूण थोड्या वेळान ताणें ती ल्हारां पळयली, व्हडली ल्हारां. ताचे उपरांत ताणें पळयलें कितें वारें मारता. ताची चोत्राय ताणें जेजूचेर काडून आतां ताणें चोत्राय खिंचत धरली. फ्लावीन म्हणलें आतां ताणें चोत्राय आतां कोणाचेर धरली? ना जेजूचेर सोडून कित्याचेर दवरली? वादळ मोडाचेर दवरलें. देखून जेजून ताका कितें म्हणलें जेन्ना तो बुडूंक लागलो तो, अरे तूं ल्हान. जेजून ताका कितें म्हणलें? जेजून ताका कितें बरी उतरां म्हणली? कितें म्हणलें ताका? धाकट्या भावार्थाच्या मनशा. कित्याक ताका धाकट्या भावार्थाच्या मनशा म्हणलें? कित्याक ताचो भावार्थ आसलो फकत त्या 3-4 मिनटांक जेन्ना तो चलोंक लागलो. भावार्थान तो चलोंक लागलो. चोत्राय जेजूचेर काडून आतां कितें जालें ताका? आतां तो बुडूंक लागलो. आमच्या जिवितांत कितें घडटा? आमी जाता आमच्या जिवितांत कितें घडटा? मागणें केलें, कोण ब्रादर आयलो, कोण पाद्री आयलो, कोण बिस्प आयलो, कोण कायलें, कोणें मागणें ब्रादर येयलो, कोणें मागणें केलें. आमी एकदम हॅपी आहात. अरे ब्रादरान बरें मागणें केलें, सिस्टरान बरें मागणें केलें. तेजे उपरांत तुजो बाबार्थ अजुनूय जेजूचेर आहा वा तुज्या परिस्थितीचेर आहा? हांव विचारता भाव भयणीनो, हांव म्हणना की आमी सगळीं परफेक्ट जाल्या, पूण आमची चोत्राय मागणें केल्या उपरांत कोणाचेर आसता? आमच्या परिस्थितीचेर, आमच्या दोळ्यांनी जें दिसता तें ताजेर आसता, वा आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर आसता, जेजूचेर आसता? ताच्या उतराचेर म्हणल्यार जेजूचेर आसता. आनी जेन्ना आमी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर जेजूचेर सोडिना तितल्या पर्यंत आमी ती मिलाग ती पेकोणी आनी तें सगळें बरेंपण जें जेजून घडलां आमचे पासत आमकां केन्नाच फावो जावचें ना. आमी उरतले थिंगसर गुणान इस्रायली पर्जेन 40 वर्सां गुणान थिंगसरूच काबार जाले. फकत 2 जाण पावले, जोशुआ आनी कालीब. आनी आमी आमच्या संवसारान तेच भाशेन बोन आक्षे कुट्टाय ब्रिजीचेर मातसो रावंड मारलो, पोत्तून येयले,
कोण हांगा अक्षय कुट्टायचो ना मग म्हाका कोण अक्षय कुट्टायचो मेळत जाल्यार जालें म्हजें फेस मागीर. हांव कितें म्हणटा भाव भयणीनो, जेन्ना म्हजी चोत्रां हांव जेजूचेर ताच्या उतराचेर खंयचोय आसूं, म्हाका जें ताणें म्हाका उतरान फावो केलां, म्हाका सांगलां तें मेळो पर्यंत हांव म्हजी चोत्राय ताच्या उतराचेर आनी जेजूचेर सोडिनासतना ताका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? आनी तेच भाशेन ह्या दोनूय, एक बायलेन आनी ह्या भुरग्यांनी ताका जें सांगलेलें तें ताणें केलें. कितलो लोक म्हणटा कोत्ता कोत्ता कोत्ता, मागीर दोतोरान एक सांगलें, ती फेल जाली बायल, कित्याक दोतोरान तिका 2 दिसा उपरांत सगळें बरें जाल्या उपरांत परतून कितें आनी सांगलें. हांवें म्हणलें आतां दोतोराचें आयकोनाका, ताका दोतोराक पासून मेळो नाका, कित्याक ती दोतोराक पासून मेवताली. 4 दिसांनी दोतोर तिका फोन करता आनी म्हणटा ताजें जेवण आनी पिवण आमी कॉमेस करता. इतले दीस ती दोतोरा कडेन फोन करताली, आतां दोतोर तिच्या पांया पडटा आनी म्हणटा आमी जेवण आनी खाण कॉमेस करता. जेजू कारगां. इतलो विश्वासी आमचो देव, इतलो विश्वासी आमचो देव ताच्या उतराक. तो आमच्या उतराक विश्वासी न्हय, पण तो ताच्या उतराक एकदम विश्वासी. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आणि कोण प्रेज गॉड. Wow, Brendon, praise Jesus. Praise Jesus, sister. Praise Jesus. सगळ्यो गोवायक्यो आयकून खऱ्यांनीच खूब बरें दिसता. पूण म्हजो एक प्रश्न येता, तुमी जे मागणें केलें आनी ताचो जबाब तुमकां मेळोंक, सांग सिस्टर जोनिना, सांग ब्रदर विन्सेंट, तुमी मागणें केलें ताचो जबाब जो तुमी पळोवंक सोदताल्यात तो तुमकां मेळोंक ना, जाल्यार तुमचें मन सेम आसतलें आसलें? ना. हांवें कितें सारकें करूंक ना काय, सारकीं उतरां उलोवंक ना काय, येता न्ही असली चिंतना? होय ब्रदर. येस. येता. मागणें आयकूंक ना तें तर सोड, मागणें आमी जरी चिंता अमक्या टायमान आमकां जें मागता तें मेळोवपाक जाय तें मेळना जाल्यार तातूंतय खूब चिंतना येतात. आनी चिंतना येतात चडशी कॉमन म्हाका तर येता ती, अरे म्हज्या मागण्यान कितें उणें हाडलें काय. आमी म्हणटा आमच्या उतरांनी पदवी सारकें मागणें आसता, रॉंग मागणें आसता, आमी कितें रॉंग मागणें केलें काय, आनीक एक प्रॉमिस घेवन मागणें केलां, आनीक कसली प्रॉमिस घेवन आमी मागणें करूंक जाय काय. येता न्हू तुमच्या, म्हज्या मनान तर तें येता चिंतना, तुमच्या मनान येता व्हडली? होय येताय ब्रदर. आतां कितें चुकलां एस जाता. प्रेज वय वय. पूण आतां आमी जाणो हें चिंतप सारकें न्ही म्हणून, पळय न्हू, होय. सगळीं अग्री जातात हें चिंतप सारकें न्ही म्हणून. पूण कित्याक लागून सारकें न्ही? अरे आमी मागणें करता, जबाब तर मेळना, कित्याक लागून मेळना काय तो जबाब आमकां? कितें दिसता तुमकां? ब्रेंडन, तुजे प्रश्न आयकून मातसो भायर गेल्लो. तूं कितें विचारतलें हांव समजूंक ना. ब्रदर, जायते फाटी आमी मागणें करतात न्हू, वय जोरी तर त्या मागण्याचो आमकां जबाब मेळना, मेळत ना, ओर उमक्या टायमान पळय आमी मागणें केलां त्या उमक्या टायमान आमकां जबाब मेळटलो म्हूण आशा दवरता. एक दिसान, 2 दिसान, फाल्यां पासून म्हाका म्हज्या मागण्याचो जबाब मेळोंक जाय. पूण तशें जरी जायना जाल्यार आमच्या मनान कितें जाता? पळय, ह्या तुज्या प्रश्नान म्हज्या दोन परिस्थिती आसूं शकता. पयली म्हणल्यार हांव मागणें करता जेन्ना म्हाका देवाची कसली गरज आसा, होय की ना? होय.
हांव मागणें कोत्ता कित्याक म्हाका कितें देवा कडसून जाय म्हणटच हांव मागणें कोत्ता. आनी हांव जेन्ना मागणें कोत्ता हांव देवाचें उतर घेवन करिना जाल्यार हांव मागणें करीत आसतलो. पूण दुसरी परिस्थिती म्हणल्यार हांव मागणें कोत्ता कशें, आतां हांव देवाच्या उतरान येयलां, आतां म्हाका उतराची सजमणी मेवल्या, आतां म्हाका म्हजे कुडीक कसले त्रास जाल्यात, हांव जाणो जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, म्हणटच हांव म्हणटा आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. इश्टें तुवें मागणें केलें, 100 पाटी म्हणलें, हाचो अर्थ न्ही की तुका पेकोणी मेवतली. कित्याक वय आमी देवाचें उतर घेवन मागणें करीत जाल्यार आमी जाणो की देव आपल्या उतराक विश्वासी. इंग्लिशीन म्हणटा all our prayers and requests are a yes and a yes in Christ Jesus. पूण आमी देवाचें उतर घेवन मागणें केलें पूण तें उतर आमच्या भितर मास जावंक जाल्यार आमी कितले मागणें करून आमी आमच्या दुसरे भाशेन एक्टरा भाशेन कोणा भाशेन एक्टिंग करून तें मागणें करूंक जाता भटा भाशेन, पूण तें भितर उतर आमच्या भितर मास जावंक जाल्यार ही बायल जी तुजो गोरकार मरपाक चल्लो तिका आनी कांयच खूब धरपाक नासलें. दोतोरान सांगलें काबार, दोतोरान सांगलें तिका काबार जालें, तो तुजो घोव वांचचो ना. त्या वेळार तिका एकूच कितें म्हणटात ते भाशेन व्हॉट इज द मिनींग ऑफ होप? बोरमासो. तिका एकूच बोरमासो आसलो देवाच्या उतराचेर, पूण उतर कितें तें तिका सजमणी नासली. वय ती जाणो आयकोना, ती क्रिस्तांव, ती ल्हानथान वयर जाल्यार की मागणें करूंक जाय त्यो आयकोता, केन्ना आयकोता केन्ना आयकना. आनी आमी कितले सगळे लोक मागणें केल्या उपरांत तो मेल्या उपरांत आनी देवाची खोशी आयली ताका वयर व्हरपाक, देवाक जाय आसलो ताका स्वर्गार येवपाक. आमी आमचे राजांव दिता, कितें तरी एक्सप्लेनेशन दिता. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना तिका तो बोरमासो आसलो की आतां दोतोरान सांगलां कांय जायना म्हणून, तिणें फकत बोरमासो दवरलो त्या उतराचेर. तिका उतराची सजमणी मेवली आनी तें उतर घेवन ती घट रावली. आतां कितें जालें? देव तिका सोडटलो? देव आपल्या उतराक विश्वासी. देव तिचो बावड वाडून सोडटा. तिका आतां तिच्या गोरकाराची पेकोणी तिका ते मॅनिफेस्टेशन जालें. आतां आयज ती देवाच्या उतरान हा. आतां ती जाणो देवाच्या उतरान कितलो पावर हा. तुजो प्रश्न भाव म्हज्या तूं म्हणून आलो आमी जेन्ना मागणें केलें आनी आमकां आमच्या मागणेचो आमकां जाबाब मेळोंक ना. हाका म्हणटात तिसरी परिस्थिती. आमी देवाच्या उतरान येयल्या, आमी देवाचें उतर वापरलें, तातूंत मागणें केलें आनी आमचे इन्स्टंट कॉफी 2 मिनिट नूडल्स म्हणल्यार आमचे 2 डे मॅरिनेशन जावन तिसऱ्या दिसा चवथ्या दिसा आमचे मागणें देवान आयकलें. हो म्हणल्यार आमकां तें कितें मागणें केलें तें फावो जालें. तुजो प्रश्न सारको बरो, कित्याक तुवें म्हणलें आतां मागणें केलें पूण आतां म्हाका जाबाब मेळोंक ना. वय की ना? जेन्ना म्हाका जाबाब मेळोंक ना हाचो अर्थ न्हय की देव आपल्या उतराक विश्वासी न्हय. देव आपल्या उतराक विश्वासी, पूण तुजो संबंद देवाशी फकत तुका जें मेळोंक जाय म्हणून तूं देवा कडशी येताय, हो तुजो संबंद देवाशी घट करपाक. देव म्हाका तूं म्हजो जाबाब दिताय वो दिनाय. हांव मरतलो, हांव जिवो आसतलो, म्हजो गोरकार मरतलो वो जिवो आसतलो, म्हाका ती सर्वीस मेवतली वो ना मेवतली, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेवतली. आतां कोणाक पुर्तुगेज पासपोर्ट नाका, ताका आयलँड वेचें पडटा. आनी आतां आनी म्हाका बारीक व्हंकल मेवतली वो मोठी व्हंकल, हें सगळें हांव चिंता, मागणें कोत्ता. आनी म्हाका आतां इतले वेळ जावन म्हाका तें म्हजें मागणें म्हाका त्या मागणेचो तें फळ म्हाका मेळना जाल्यार आजून पासून हांव देवाच्या उतरान रिगून रावतां. हांव म्हणटा हें उतर सोड, देवाकूय सोड, म्हाका जाय तशें हांव सोरो मारतां, हांव जाय तशें कोत्तां आनी हांव देवाशी पयस वेतां. पूण म्हज्या मागणेचो म्हाका मागणेचें फळ आजून पासून जाबाब मेळोंक ना. हांव खरेपणी फकत भावार्थान जियेना, हांव आतां भावार्था वयर जियेतां. ताका इंग्लिशीन म्हणटात ट्रस्ट. हांव नको आमचे भाशेन ट्रस्ट कितें म्हणटात.
विश्वास न्हू का तो विश्वास ओके. म्हणजे हांव आतां भावार्थ सोडून म्हणजे भावार्थ आतां पयलो कितें भावार्था वरून म्हाका मागणें केलें मेवता. पण आतां म्हजो विश्वास म्हणजे देव तूं म्हाका दिताय वा दिनाय म्हजो संबंध तुजेशी हांव केन्नाच मोडचो ना. म्हजो संबंध तुजेशी हांव केन्नाच कमी करचो ना. म्हाका तूं दिताय वा दिनाय म्हजो संबंध तुज्या बरोबर केन्नाच कमी केन्नाच जावचो ना. हाका म्हणटात विश्वास. ही हो जो प्रश्न तुवें विचारलोय तो देव आमकां आमच्या जिवितांत केन्ना तरी तो आमकां डायरेक्टली ट्रस्ट करपाक दिवचो ना. तो आमकां इन स्टेजीस दाखयता. हे बायलेक आतां कशे भशेन तिका विश्वास करून तिका पयलो भावार्थाक हाडूंक जाय वय की ना. ती आतां नवी आहा ही भुरगीं नवी आहात. आतां ताणें पयलो भावार्था वरवीं कितें घडलें तें हांव जाणो की थोड्या दिसांनी ती भावार्थान रावत जाल्यार ती उतरान रिगून रावत जाल्यार ना तर आमचे भशेन गोंयांत कितें म्हणटात काम जालें पयस मेलो. हय. जेन्ना म्हाका दुसरे फाटी कितें जाय परतून येयलो मागणें करपाक नोवेनां करपाक 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार करपाक. पूण जेन्ना म्हजो संबंध म्हज्या देवाशी दिसान दीस वाडत वेता तो दिता वा दिना म्हाका फकत म्हजो संबंध देवाशी कितें म्हाका दितलो म्हणून ताजेर ना. म्हजो संबंध म्हज्या देवाशी घट जावपाक हांव येता. हांव तुका सांगता भाव भयणीनो एक वेळ येतलो कांयच म्हाका जें ताच्या उतरान सांगलां तें म्हाका फाल्स जावचें ना. ताका म्हणटात विश्वास. ही शोज इन द फायर. ही शोज इन द फायर. जेजू कारगांव हांव प्रश्न विचारूंक पावलो कित्याक जेन्ना ब्रदर तूं सिस्टर जोनिना गोवायकी दिताली तेन्ना मोजें लक्ष केलें एका स्क्रिप्चराचेर 2 Peter 3:9. सिस्टर स्क्रीन शेअर करून कोणा लागीं हय ब्रदर राव रिटर्न विथ अ ब्लेसिंग. नो ब्रदर. वाचता वय हांव वाचता. वाच ब्रदर. कांय जाणां तो कळाव करता म्हूण सांगतीत पूण सोर्वेस्पोर आपणे भासायल्लें तें पाळूंक कळाव करिना. खरें म्हणल्यार तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता कित्याक कोणाचेंच निसोणटोन जाल्लें ताका नाका. सगल्यांनी आपलें जिवीत बदललेलें ताका जायत. आनी हेंच ब्रदरूय म्हणटालो न्हू जोरी तर आपणें उतर शेअर केलां आतां ती भावार्थान येवपाक जाय पळय न्हू. आतां जोरी तर ती भावार्थान येवंक ना जाल्यार जेन्ना प्रेशर येता तो प्रेशर वाडटा तेन्ना तो प्रेशर तिका सोंसूंक जातलो आहलो ना न्हू. कित्याक जेन्ना प्रेशर वाडटा तेन्ना आमच्या मनान येता डावट भिरांत. तर अशें न्हू की देवाक आपणें जें उतर दिलां उतर भासायलां तें पाळूंक जायना म्हणून न्ही की अशें ना की जें आपणें उतर दिलां तें ताजेरूच आपणें मन बदललां की एका टायमार दिल्लें उतर आतां आनी तें अप्लाय जायना अशें ना न्हू. कित्याक देवान जें उतर एक फावट दिलें तें तर सासणाक उत्ता. हालेलुया. तर आमी जेन्ना इंग्लिशीन वाचता तेन्ना तातूंत इंग्लीश ट्रान्सलेशनान मेवता इट इज नॉट एज इफ गॉड इज नॉट एबल टू एक्ट ऑन हिज प्रॉमिस. आतां आमकां समजूंक गरज जेन्ना आमकां दिसता देव टायम घेता वेळ घेता आपल्याची जी प्रॉमिस आहा ती फुलफील करूंक तेन्ना ताचो हेतू कितें ताका नाका आमी आमच्या पोस्टान आनीक वळवळे काडलेले ताका एक मजा येना न्ही आपल्या भुरग्यांक पोस्टांतल्यान वेता तें पळोवपाक. वयल्यान ताका जाय ह्याच स्क्रिप्चरान आमी पळयल्यार ताका जाय
कोणाचे निसंठण जाल्लेले ताका नाका, पूण ताचो हेतू हा जे कितें आमच्या जिवितांत सिच्युएशन येता तातूंतल्यान आमी कितें तरी शिकलेले. आतां हें 2 भासांनी पळोवपाक जाता. जायते फावटी लोक म्हणटात आमकां लेसन शिकोवपाक देव आमच्या जिवितांत त्रास धाडटा. हें सारकें न्हय, पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येतात, अशें न्ही की त्रास येवचे ना. जेजून पासून सांगलां जे मेरेन आमी ह्या संवसारांत आसतले तेन्ना ते मेरेन तर त्रास येतलेच. पूण त्या त्रासांतल्यान जेन्ना देव आपल्या उतराचें बी आमच्या जिवितांत ओंपता तेन्ना तातूंतल्यान देवाक जाय आमी आमचें जिवीत बदललेलें. इंग्लिश ट्रान्सलेशनान म्हणटा that we all come to repentance. आतां रिपेंटन्स म्हणल्यार कितें? Change of thinking. Praise God. According to the word of God. Praise God. I'm happy तुवें म्हणोंक ना रिपेंटन्स म्हणल्यार पातकांची दूख धरप. हो आमचो ट्रेडिशनल मिनींग आमी समजता न्हू, पूण एक्चुअली बायबला प्रमाणे रिपेंटन्स पळोवंक गेल्यार रिपेंटन्स म्हणल्यार चेंजिंग. एक बरें डेफिनेशन हा, बरें बसता तें इंग्लिशीन म्हणल्यार चेंजिंग आर lower old way of thinking which is aligned with the world and replacing it with a higher way of thinking which is aligned with the word of God. So repentance न्हय की फकत आमी आमचें चिंतप बदललेलें. कित्याक जरी तर आमचो संवसारीक आमची चिंतना आहा जाल्यार एक चिंतप बदलून दुसरें चिंतप संवसारीक वाटेनूच जावंक जाता न्हू. रिपेंटन्साचो मिनींग तो न्हू. रिपेंटन्साचो मिनींग आमचें जें आदलें लोअर लेवल थिंकिंग जें आहा, लोअर लेवल चिंतप जें आहा, जें संवसारीक वाटेन आहा तें आमी बदलून देवाच्या उतराक मॅच जाता, अलायन जाता तें चिंतप आमी आपणावन. दॅट इज रिपेंटन्स. आतां जरी तर अगेन 2 Peter 3:9 आमकां सांगता देवाक नाका कोणाचेंच निसंठण जालेलें, पूण तो आमकां सोंसणिकायेन वागयता. कित्याक ते आमच्या त्रासांतल्यान जेन्ना ताचें उतर आमकां मेळटा त्या उतरा वरवीं आमी आमचें चिंतप बदलून ताच्या उतराचेर धरलेलें आमचें चिंतप करून जिवितान आमच्या बदल हाडूंक. जिवितान बदल हाडूंक म्हणल्यार आमची जी एक्शन आहा, काल ती एक्शन आहा, सदांची एक्शन आहा, ती पासून आमी बदलूंक. हालेलुया. एक नवे भाशेचें जिवीत आमी जियोंक सुरू करूंक. आतां ब्रदर म्हणटा ते भाशेन ते सिस्टरीन धीर घेवन आपल्या घरकाराचेर वचोन मागणें केलें. पळय न्हू, भावार्थान तेणें आपलें पयलें मन बदललें आनी दुसरे सुवातेर म्हणल्यार पयलें तेणें केन्नाच कोणाचेर वचोन हात धरून मागणें करूंक नासतलें, पूण जेन्ना तिका ब्रदरान उतर शेअर केलें तिणें आपलें चिंतप बदललें आनी त्या चिंतनाचेर वचोन आपल्याच गोरकाराचेर हात धरून मागणें केलें. तेणें आपलें एक्शनूय बदललें. हालेलुया. तर स्क्रिप्चर 2 Peter 3:9 अशें आमच्या मनान जरी अशें चिंतप येता की देव आमकां आमचे मागणें आयकना, आमकां आयकूंक वेळ करता, तातूंतल्यान खूब फावटी आमी विचार करूंक गरज खंयचें चिंतप आमी बदलूंक जाय. देवा म्हाका उक्तें कर, खंयच्या म्हज्या जिविताच्या एरियान म्हजें आदलें जें चिंतप आहा, संवसारीक वाटेन चिंतप आहा, तें तुज्या उतराचेर दवरलेलें आमी बदलूंक जाय. हालेलुया. आतां हाचीच एक गवायकी बायबलांतल्यानूय आमकां मेळटा न्हू, आनी कोण न्हय, अब्राहमाच्या जिवितांतल्यान. जायते फावटी अशें दिसता अरे अब्राहमाक प्रॉमिस आयली, ती प्रॉमिस फुलफील जावपाक 25 वर्सां लागली. पळय न्हू, तर आमकां आमची प्रॉमिस मेळपाक आमी खूब वेळ रावन पाशियेंसान रावन दीस काडूंक जाय. प्रॉमिस रोकडीच फुलफील जायना,
जाता न्हू येता कोणे म्हणलें आसलें तुमकां जायते फावटी पूण थोडी जाणां स्क्रिप्चर जाणां आहा ती म्हणटात अब्राहमाक प्रॉमिस दिली पूण ती प्रॉमिस जावपाक ताका 25 वर्सां लागलीं तशीच आमकां इट इज रॉंग म्हणटात टू थिंक दॅट यू विल गेट रिजल्ट्स व्हेरी क्विकली की जे मागता ते तुमकां रोखडे मेळटले अशें चिंतप रॉंग म्हणटात पूण हातूनय जरी तर अब्राहमाक प्रॉमिस आयिल्ली ती दुसऱ्याच वर्सा फुलफील जाल्ली जाल्यार अब्राहमाचो फोकस खंय वतलो आहलो जो टायम अब्राहमान जाल्लो देवा लागीं इश्टागत जोडूंक देवाक जाणो जावन घेवंक देवाचो स्वयं जाणो जावन घेवंक ते अब्राहम करूंक पावतलो आहलो जरी तर ताका भासायल्लो पूत एकाच वर्सान मेळ्ळो जाल्यार कित्याक देवान बेसांव दिवपाक जायना जरी तर देवान बेसांव आमकां रोखडेंच दिलें जाल्यार आमचो फोकस वता बेसांवाचेर बाय डिफॉल्ट वता बेसांवाचेर कित्याक ते बेसांव मेळ्ळें म्हणटा आमी इतलीं खोस जाता की त्या बेसांवानूच गोल जाता वी फॉरगेट द ब्लेसर हालेलुया गरज आहा तेन्ना आमी उलो मारतलीं आसता आहलो न्ही होय कितें गरज आहा तेन्नाच येतली आसली देवाशी एक तर प्रॉमिस फुलफील जाली तो मागीर आमचें रॅशन शॉप जातलें आहलें पूण म्हज्या भाव ब्रेंडन पळय आमी सदांच हो प्रश्न आमी अब्राहमाचो पोन्न्या कोराराच्या लोकांचो आमी दिता कित्याक तांकां खूब वेळ रावचो पडलो आनी तांचो संबंद देवाशी गोड जावपाक त्याचे उपरांत तांचो संबंद गोड जाल्या उपरांत तांकां आतां ती मिलाद मेळ्ळी कित्याक देवान तें बासायलें ना जिवितांत वय की ना पूण जेन्ना आमी नव्या कोराराची भुरगीं आमकां देवा कडसून कितें मेळपाक देवाच्या हातान ना ते आमच्या हातान कित्याक जाणां पळय हांव कित्याक म्हणटा तें खूब जाणां खूब आजून पासून लोक शिकयता देव आमकां कित्याक दिना तुजो संबंद देवाशी गोड जावंक जाय देव तुका आनी कितें बरें दिवंक सोदता देव तुका तुका ते त्रास जातले म्हणून देव तुका दिना तो तुका कितें आनीक बरें दितलो हे आमी धर्माचे थियोलॉजी घेवन आनी डॉक्ट्रीन घेवन कितें तरी आमी जबाब दिता पूण खरें म्हणल्यार जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता जो कोण जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता फकत आपल्या कामाक वयनी ताजो संबंद जाला ते मुक्त ताचे भितर मास जाला ताका दिसान ताचे आख्खें जिवीत ताका सुपरनॅचरल जाता असो न्ही की ताका रावचो पडटा पयलो कितें जाता ताका आतां ताजो संबंद घोटना म्हणून ताजो संबंद देवाशी आतां तो कितें मागता आपणाचेच मागता म्हाका सर्वीस दी म्हाका हे पासपोर्ट दी म्हाका अकोल दी म्हाका प्रॉपर्टी दी म्हाका घर दी आमच्यो गरजो कसल्यो आमच्यो संवसारी आमच्यो पूण आमचे मागणे केन्ना जेजू म्हाका कितें सांगता तें अरे वच रे ताका बरी खबर दी वच रे ताका बोक्षणे दी वच रे बाबा ताका जें तूं शिकलाय तेन्ना ताका सांग ना सायबा ते पाद्री आहात न्ही तो ब्रदर ब्रेंडन आहा न्ही मारिया आहा न्ही ताका कर न्ही आपलो सादो म्हाका हांव करचो ना तें हांव मातसो प्लॅटफॉर्माचेर मातशी हांव कितें गोवायकी दिलो तें पुरो म्हाका हांव खरेंच जें म्हाका तो सांगता तें हांव कोत्ता काय आनी ज्या दिसा हांव ताजो आवाज आयकता आनी तो म्हाका कितें सांगता तें हांव वादळ आसूं गरमी आसूं थंडी आसूं म्हजें आंग फोडटाय जावं न्ही हांव तें काम कोत्तलो कित्याक तें काम केलें हांव तुमकां म्हजीच गोवायकी सांगता आयतारा दीस म्हजी मिसीस आतां US ती सोनवारा दीस येवपाची हांव एकटो हांगा आहा गोंयांत भुरगीं सगळीं भायर आहात आतां आयतार दीस हांवें म्हणलें आतां जेवण ना घरा कितें करपाचें णवांक क्लास जाल्या उपरांत हांवें म्हणलें स्कूटर घेवया बरो दीस हांव 2 शॉर्मा खावंक घेतलो केलो हांगा लागींच बरी दोडो गायली आनी सामको भिजलो सामको कडकडो येवंक लागलो कित्याक भिजलो सामको हांवें म्हणलें भिजलो हांव म्हणजे शार्मा खान हांव घरा वयतलो पावता म्हणून त्या वाऱ्यान
म्हाका कांय दिसना बरो न्हिदलो. सोमारा दीस उठल्या उपरांत, कित्याक सोमारा दीस म्हाका पिलारच्या फादरान म्हाका 2 रितीर करपाचे आहा. एक यूथ रिट्रीट ऑन 1st of October and couples retreat on 14 and 15 October. ते फायनलायज करपाक आपयलो म्हाका. आनी हांव उठ्ठा, म्हाका बाजेंतलो उठोवंकूय जायना. म्हाका बाजेंतलो उठोवंकूय जायना, म्हाका कसलीच रूच ना. हांव उठ्ठा आनी मागीर थोडे म्हणजे मागणें करून हांव मातशें उदक, म्हाका उदकूय नाका, म्हाका उठोवंकूय नाका. आनी दांग म्हाका फादराक मेळोंक जाय. म्हाका उठोवंकूय जायना. म्हाका सगळें म्हणजे आंग दुखता, म्हाका जोर येयला भशेन दिसता. हांवें म्हणलें, सैताना, तूं सजमताय की हे म्हाका दुयेंस येयला, पिडा येयल्या, दुखता, हांव सोडपी. गाडी कॉमेस केली, तशीच गेलो थंयसर, मेळलो ताका, तें फायनलायज केलें. पवित्र आत्म्यान सांगलें, वच वास्को वच आनी कोणाक मेळ, आनीक वास्को वच आनीक कोणाक मेळ. 2-3 फामिलीचें काम जालें. घरा पावता म्हणसर सगळी दुयेंस आनी पिडा वाऱ्यान उडली. Amen. Praise उडली God. सारकी. बरो जातलो. फादराक सांगतलो, फादर आंग दुखता, फोडटा, जोर येयला. म्हज्यान सगळे राजावन दिवंक जाता, होय की ना? पूण हांव म्हजी परिस्थिती सोडिनासतना, म्हजी परिस्थिती कितें आसूं, ताणें सांगलां म्हणून हांव तें काम करतां. आनी हांव तें काम करीत जाल्यार तो आपल्या उतराक विश्वासी. हांव जाणो की हांव बरो जालो म्हणून. येता म्हणसर हांव सामको सोल्दाजा भशेन आतां चलता. आयज तुमचे कडेन हांव उलयतां, तेजो आवाज पासून येना. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगा. हालेलुया. हालेलुया. आनी हें जावन पावता कित्याक आतां ब्रदर जे भशेन तुवें म्हणलां, नव्या कराराच्या आमी मनशांक तो अधिकार दिल्लो आहा. आनी जी बेसांवां पासून आमी जोडून घेवंक सोदता, ते दर एक बेसांव ऑलरेडी जेजू वरवीं आमच्या अकाउंटान डिपॉझिट केल्लें आहा. पळय न्हू, सारकें? हालेलुया. तर हातून आमचो एटिट्यूड तर सेम जावपाक जाय. नॉट टू search for the blessing, not to focus on the blessing, but to focus on the blesser, to search for the blesser. जो देव आमकां बेसांवांनी भरता, त्या देवाक जाणून घेवंक, त्या देवा लागीं इश्टागत जोडूंक. आतां अब्राहम लेगून आदल्या करारांत आसलो खरो, पूण ताणें देवा लागीं इश्टागत जोडली. आनी व्हेरी फ्यू, आतां आमी जायते फावटी म्हणटा देव आमचो इश्ट म्हणून, जीजस इज आवर फ्रेंड. पूण अशें खूब उणे फावटी बायबलान बरयल्लें आहा की देव कोणाक आपल्याचो फ्रेंड म्हणटा. आनी अब्राहम एक तो. देव अब्राहमाक आपलो फ्रेंड म्हणटा. आतां देव कोणाकूय आपलो फ्रेंड बेश्टो लायटली म्हणचो ना न्हू, बेश्टोच वयल्या वयर. देव अशें म्हणूंक पावलो कित्याक अब्राहमान देवाक जाणो जावन घेतलो. मोजेसांनी तशेंच केल्लें, दाविदांनी तशेंच केल्लें. तर कसले आमचे दीस ना, सगळे आमच्या दिसांतल्यान एटिट्यूड आमचो एक जावपाक जाय. मोगला बापा, आयज म्हाका तुका आनीक खोलायेन जाणो जावन घेवंक जाय. पावलूनय तेंच विचारलेलें पळय, हू आर यू लॉर्ड? कित्याक ताका जाणो जावंक जाल्लें जेजू कोण, वो देव म्हणटा तो कोण, कसलो देव तो, कितें सैम ताजो. कित्याक जेन्ना आमी त्या रिलेशनशिपान खोल वेता तेन्ना तितले सुबेज आमकां कॉन्फिडन्स येता देवाचेर. जरी तर हांव कोणाक सारको खोलायेन जाणो, फाल्यां म्हाका आनी कोणें येवन पासून सांगलें की ताणें उमकें केलां आनी हांव त्या मनशाक जाणो जाल्यार म्हाज्यान कॉन्फिडेंटली म्हणूंक जातलें की ना, तो मनीस तशें करूंक जायत ना. तशें जेन्ना सैतान येवन आमच्या मनान चिंतना घालता की देव असलो, देव तसलो, तेन्ना जरी तर हांव देवाक खोलायेन जाणो जाल्यार म्हज्यान त्या सिट्युएशनान स्ट्रॉंग रावपाक जातलें.
म्हणून की ना हांव म्हजो देव जाणो, हांव म्हज्या देवाचो सैम जाणो, वय की ना? हय ब्रदर. Yes. हालेलुया, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. जेजू कारका. Praise God, brother. ब्रदर विन्सेंट, तू कितें सांगो सोदता? प्रेज जीसस. बाब ब्रेंडनान कितें जालें? बेल्ट ऑफ द लाइन. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. ओके येलो तू. No, brother, he's done. Praise Jesus. ओके हांव कितें म्हणटालो पळय, पोन्न्या कोरारान ज्या भाशेन आमच्या बाब ब्रेंडनान सांगलें, पोन्न्या कोरारान कायदो आसलो, वय की ना? आनी कायद्या प्रमाणे लोकांक अशें करचें पडटालें, तशें करचें पडटालें, अशें कर, इतले बोकडे मार, इतल्यो गायो मार, इतली सुकडी मार, इतलो उपास कर, 10% पयशे दी. आनी सगळें केल्या उपरांत तूं आतां कायद्या प्रमाणे चल्लोय, मोजेसीच्या कायद्या प्रमाणे चल्लोय, देवाक तें मानतालें आनी तुका आतां सगळें बरेंपण मेळटालें. देवान अशें सांगलेलें मोइसेसाक. सांगलेलें अशें मोइसेसाक, जेन्ना हांव तुका तुजे फुडें जिवीत आनी मरण फुडें कोत्ता, तुमी जिवीत घेयात, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात. हांवें तुमकां जी म्हजो मानमेंट दिला, जे कायदे दिल्यात आनी जे तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिलां, त्या प्रमाणे तुमी चलात. आनी भाव भयणीनो, हे जावन आसा पोन्न्या कोराराचें काम, की भावार्थ थिंचोर जायना. थिंचोर फकत कितें करूंक जाय? स्ट्रेट अवे इन्स्ट्रक्शन घेवंक जाय. आतां आमी कितले पाटी आब्रामाच्या भावार्था वयर आमी इतले मागणे कोत्ता, वय की ना? तुमी म्हाका सांगात. आतां आमच्या बाब ब्रेंडनान सांगलें, हांवें खूब प्रिचरांक आयकलां, आमचो अब्राहम भावार्थाच्या कायद्या प्रमाणे तो चलतालो आनी तो भावार्थाचो व्हडलो शापाय आनी पाय म्हणून आमी म्हणटा. पूण देवान ताका जेन्ना सांगलें, आयजका वरवीं हांव तुका इतलीं भुरगीं दितलो, जितलीं हें आमच्या in the sky, as the stars in the sky, as much as the sand on the seashore, तितलीं तुका हांव भुरगीं दितलो. जेन्ना ताका ताणें सांगलें तशें करपाक, तो जाणो आसलो की फकत ताज्या आनी साराच्या संबंधा वरवीं ताका भुरगो मेळटलो, वय की ना? पूण आमच्या पात्रांवान कितें केलें? आमच्या व्हडल्या पात्रांवान कितें केलें? ताणें भुरग्यांक इतलीं वर्सां मेळोंक ना म्हणून ताणें संबंद कोणा बरी दवरलो? आगारा कडेन दवरलो, वय की ना? हाका भावार्थ म्हणटात? हांव विचारता तुमकां, हाका भावार्थ म्हणटात? ना. पूण त्या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो ताचे भितर जिवोवपाक पावनासलो, कोणाच्या भितर पावंक जायनासलो. प्रवाद्या वरवीं फकत तो येतालो, भायल्यान तांकां सांगतालो आनी पोकून वेतालो. आनी तरी सुद्दां तो लोक जे तांकां सांगलेलें, देखून ते फारिजियो अजून पासून जे फारिजियो थोडे अजून फारिजियो आदी गरजेन, पूण तेन्ना ते फारिजियो कितें करताले? अशें करूंक जाय, दान दिवंक जाय, इतलें देवाचें उतर करूंक जाय, इतलें उपास करूंक जाय, 5 पाटी मागणे करूंक जाय. ते सगळें करपाक सारके चॅम्पियन आसले. पूण तांचो संबंद देवाशी आसलो काय? ते फकत कायदे पाळटाले. पूण जेन्ना जेजू येता, आतां जेजूक व्हडलें काम. जेजू येयला म्हणून नवो कोरार कोमेस जावंक ना. कित्याक जेजू आतां ह्या संवसारान जेन्ना शिकयता,
अजूनही पोन्न कोरात चलता, तांची मेंटॅलिटी अजून कायद्याची हा. तुम्ही ऐकतात म्हज्या भाव भयणीनो, ती अजून सजमतात. तूं कित्याक सांगता रे भावाड धर भावाड धर भावाड धर. आमकां मोजेसान सांगलां अशें करपाचें तशें करपाचें. तूं आनी कोण सांगता आमकां तूं पाटकां बक्षितलोय आनी आमकां सगळें बेसांव मेळटलें आनी आमी अशें जालें तशें फावटी सांगता. आपूण म्हणटा आपण बापाचो पूत म्हणून. कोण आपण कोणाक सजमता? हो देवाक आनी ताका एक म्हणटा. आयज आमी आमच्या बाबा म्हणटा, आमकां कांय आमी आमचे चिंती नासतना आमच्या बाबा म्हणटात. तेन्ना जेजून आमच्या बाबा म्हणलें तेन्ना तितून ताका जिवेशी मारलो. म्हणटच जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो तेन्ना अजून पासून नवो करार येवंक नासलो. तेन्ना ट्रान्झिशन आसलें. कित्याक आतां जेजूचें काम आसलें ह्या मेलेल्या लोकांक, वय खातात जेवतात न्हिदतात चलतात, पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो वो लोक तांची मेंटॅलिटी कसली आसली, कसली मेंटॅलिटी आसली तांची, कायद्याची आसली. होय की ना? त्या लोकांची मेंटॅलिटी कायद्याची आसली. आनी जेजू म्हणटा बाबाड दोरात. कोणाचेर दोरात? मुजेर दोरात. आमच्यान आतां वचोंक जाता, कोणा कडेन वचूंक जाता, अरे बाबा मुजेर बाबाड, आमच्यान म्हणूंक जायना. आमच्यान म्हणूंक जाता तूं बाबाड जेजूचेर दवर, तूं बाबाड जेजूच्या उतराचेर दवर. होय की ना? म्हणून जेन्ना जेजू चलता ह्या संवसारान तो कितें म्हणटा? तो म्हणिना तुम्ही बाबाड देवाचेर दवरात. तो म्हणटा मुजेर बाबाड दवर. बिलीव इन मी, बिलीव इन द सन ऑफ गॉड. पूण तांकां हो आनी कोण आमकां सांगतात ताका स्वत मानून. कार्पिंतराचो पूत, जुजेचो पूत, मोरयेचो पूत. अरे आमी गड्डे खेळटाले नाजरेत गांवांत. आमकां ओन्ली शाणपणां सांगता. थेवाचो पूत मरे तो. ताचे भाव भयण आमी तांचे बरोबर हायड एंड सीक खेळटाले. कुकू कुकू खेळटाले आमी थंयसर. पॉट्स एंड पॅन्स खेळटाले हांव. आनी हो आतां आमकां येयला आनी सांगता मुजेर बाबाड दवरात, तुमकां आतां इटर्नल लायफ मेळटलो. त्या लोकांनी स्वत मानले ना. म्हणटच नवो करार केन्ना कोमेस जालो भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो तेन्ना न्हय. त्या 3.5 वर्सांनी नवो करार कोमेस जावंक ना. नवो करार केन्ना कोमेस जालो जाणय? जेन्ना जेजू कुरसार गेलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्या हातान वचोन बसलो आनी ताणे आपलो पवित्र आत्मो धाडलो. त्या दिसा नवो करार कोमेस जालो. कित्याक आतां पवित्र आत्मो मनशां भितर जिवंक पावलो. म्हणटच आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर हा आनी आमकां कसली गरज हा? आमी भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन येवपाक जाय. सायबा दी दी दी, बारीक ओकोल दी, सायबा हें दी, दें दी, दें दी. आमचे सगळे लिस्ट घेवन येता आमी म्हणटा आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका बेसांनी बोल्लाय. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका पेकोनी दिल्याय. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका दुसरी पासपोर्ट दिल्याय. हांव कितें म्हणटा सगळें बरें दिलाय. जे तुवें येवजिलाय तें म्हज्या जिवितांत तुवें म्हाका ऑलरेडी दिलाय. कित्याक? जेजू म्हजे भितर हा. तूं तुज्या भुरग्यांक केन्नाच गरीब दवरचो नाय. तुका तुज्या भुरग्यांक जेवण नासतना, कपडे नासतना, घर नासतना केन्नाच दवरचो नाय. आनी जो कोण खरेपणी जेजूचेर बाबाड दवरता, अजून भिकारी भाशेन चलता, तो अजून बावार्थी जावंक ना. बावार्थी जाला जाल्यार अजून ताका स्वत कळोंक ना. आयकतात भाव भयणीनो? आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार, आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्यार जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं, तर आयज आमी देवाची भुरगीं म्हणून देवान आमकां सगळें संवसारान आपल्या गोडावन हा तें गोडावन. स्वर्गात तुका गोडावन हा, पूण स्वर्गात जें आहा तें तुका आनी म्हाका फाव जाता. आमकां चाय मेवता स्वर्गाराची, जें संवसारान हा. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू भाशेन जुवाचो 17 विस्वोर 10 म्हणटा
जेजू आपल्या बापाशी मागणं साहेबा म्हणटा बापा सगळें जे म्हजें तुजें आनी सगळें जे तुजें म्हजें. आमच्यान म्हणूंक जाता? वय आमच्यान म्हणूंक जाता? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता पवित्र आत्मा आमच्या भितर तो आमकां हें उतर सांगता म्हणटा तुमकां कसलीच गरज ना भिकाऱ्या भाशेन म्हजे कडेन येवपाक. घेयात हांवें तुमकां चावी दिल्या वराक जाय तितलें. पूण जेन्ना आमचें चिंतप सारकें न्हय म्हाका जाय कित्याक? म्हाका कित्याक जाय? म्हाज्या शेजाऱ्या कडेन 2 गाडयो म्हाका 3 गाडयो जाय. शेजाऱ्या कडेन एक सायकल आसली म्हाका आतां स्कूटर जाय. कित्याक म्हज्या हम किसी से कम नहीं. म्हणटच जेन्ना म्हजी गरज कसलें देवा कडसून घेवपाक दुसऱ्यांक दाखोवपाक की हांव तांचे वन एकदम फेलिस म्हणून हांव एकदम गिरेस्त म्हणून गेलोय कोणान गेलोय तो. पूण जेन्ना तूं म्हणटाय सायबा सर्गींच्या बापा हांव तुजो पूत, सर्गींच्या बापा हांव जावन आसा तुजी धूव, तुज्या आमोलीक रोगता तुज्या पुताच्या आमोलीक रोगता म्हणून तूं म्हाका नितोड केलाय आनी तुवें म्हाका स्वर्ग उक्तो केलाय, चाळी दिलाय, सगळें जे स्वर्गार आसा तें तुवें म्हाका फावो केलाय. म्हाका आतां कसलीच भिरांत ना. म्हाका कसलीच भिरांत ना. तूं सुकड्यांक पळयताय, तूं फुलांक पळयताय, त्या हेजें तोंड आहा तेजें आयज येयलें फाल्यां गेलें उजो घातलो ताजे वून तूं तांकां तांचो इतलो कुयदाद कोत्ताय. म्हजो कित्याक करचो नाय? देखून भाव भयणीनो ज्या दिसा आतां हांव नव्या कराराचो पूत आनी नव्या कराराची धूव जाता म्हणजे आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता पवित्र पुस्तक फकत नवो करार आनी पोन्नो करार न्हय. हांवें केन्नाच हें आयकोंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार पोन्नो करार, ट्रान्झिशन आनी नवो करार. आनी ट्रान्झिशन म्हणल्यार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो. आतां हांव तुमकां सांगता हांव ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेर मालेशिया आनी फिलिपिन्सांक मिशन करपाक वेतलो. कालच्या बुधवारा दिसा हांव विजा काडपाक बॉम्बे गेल्लो. फिलिपिन्स विजा मेवली, सगळी विजा सगळी मेवली. 27 एक म्हयन्याक हांव येतलो. पूण हांगाथान मालेशिया वचपाक म्हाका हैदराबाद वचचें पडटलें. म्हणटच हैदराबाद म्हाका ट्रान्झीट. कितलीं वरां ट्रान्झीट? 12 वेतलो, 1:30 पावतलो आनी म्हजी दुसरी फ्लायट हा 11:30. म्हणजे कितलीं वरां म्हाका रावची पडटलीं थंयसर? तुमी मेजात. 1:30 पावत जाल्यार आनी 11:30 म्हजी फ्लायट हा जाल्यार म्हाका कितलीं वरां रावची पडटलीं? धा वरां वय की ना? तुमी मॅथ्स पास जाल्यार 9 वरां वा 10 वरां? ब्रदर रातीचे प्रेज गॉड. हा राती तेडाको प्रेज. ना 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 11:30 राती ना पावतलो दोनपारां 12 येतलो आनी 1:30 पावतलो दोनपारचो आयतारा दीस 27 तारखेर. पूण म्हजी फ्लायट मालेशियाक हा 11:30 पावतलो 1:30 हैदराबादाक 10 वरां हा म्हाका. आनी हांव पवित्र आत्म्याक सांगता पवित्र आत्म्या हांवें टिकेट कित्याक घेतल्या कित्याक म्हाका सवाय टिकेट मेळ्ळ्या म्हणून. हांवें बेंगलोरान काडली, चेन्नय थान काडली, बॉम्बे थान काडली, म्हारग म्हारग म्हारग. हांव हैदराबादा करून चॅक केलो सारकी बरी टिकेट मेळ्ळी पूण म्हाका 10 वरां रावची पडटली. हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका कितें तरी कर, कितें तरी कर. म्हाका 10 वरां एअरपोर्टा कडेन रावपाक म्हजो टायम पास करपाक म्हाका नाका. म्हणटच पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें तुजो फादर जॉनी जो आतां सेंट पॉलाचो मुंबय तूं रिट्रीट कोत्ताय तो ताका कॉल कर आनी ताका विचार तुमचें घर सेंट पॉलाचें हा हैदराबाद. तो म्हणून लागलो आमचें सेंट पॉलाचें ना पूण एक पाद्री जो डेस्टिट्यूट्स व्हडलें इन्स्टिट्यूशन हा ताजो नंबर दिता. तो म्हजो मातसो सिनियर हा. तूं ताका कॉल कर आनी हांवें दिला म्हूण सांग. आनी त्या दिसा हांव सकाळीं बोमाई पावतकूच ताका फोन करता.
आणि तो आता आणि ताका इंट्रोडक्शन केलं. तो म्हणालो तू येताय हांगा आणि तुका गाडी घेऊन येता व्हरपाक एअरपोर्टाक वचून, आणि तुका हांव त्या म्हज्या डेस्टिट्यूटच्या घरान 3 ते 8 पर्यंत आमच्यान हिलिंग करूंक जाता आनी हे करूंक जाता. आनी ते म्हणले आर्गान तुका जेजू, Praise God. दिनवास तुका जेजू. आर्गा जेजू. हांव मूस मारपाक बसतना आसलो एअरपोर्टा कडेन. हांगा लोक वेता ती वेता, युअर फ्लायट इज अबाउट टू टेक ऑफ, युअर फ्लायट इज लँडेड, गो टू गेट नंबर 2. हांवें म्हणलें म्हाका हे सगल्यो खबरो नाका, म्हाका हे आतां एका म्हयन्याक आतां हे आयकोतलो, म्हाका कितें तरी म्हाका वाट कर. आनी हे म्हजी येवजण आसली. देवान पवित्र आत्म्यान वाट केली म्हाका. आनी भाव भयणीनो, आतां हांव थंयचो ट्रान्झीट आहलो, पूण म्हज्या ट्रान्झीट जाग्यार 10 वरांनी आता कितलें बरें काम जातलें म्हणून हांव देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आनी तेच भाशेन पवित्र पुस्तक जावन आसा पोन्नो कोरांत ट्रान्झीट, जेन्ना जेजू आसलो 3.5 वर्सां ह्या संवसाराक, आनी तो स्वर्गार गेल्या उपरांत आनी पवित्र आत्मो धाडल्या उपरांत हे जे शीस जेजूक आतां मेल्लो आनी पुनरुज्जीवन जाल्लो तो पडलेला उपरांत उंदरा भाशेन भितर आसले, होय की ना? पूण ज्या दिसा पवित्र आत्मो येयलो, हुंदीर कितें जालें? वागा मामा जालें, होय की ना? हांव विचारता तुमकां, कोविड येयल्लें जाल्यार ते कोविडाक भेटेले आहले? ना. जॉनी क्रोम, टॉमी क्रोम, ओमनी क्रोम, म्हाका दिसता कसलें व्हायरस येयल्लें जाल्यार ते भेटेले आहले? कित्याक ते जाणो आहले त्या वेळार पवित्र आत्म्या वरवीं, जो कोण तांचे भितर हा तो संवसारावून व्हरतो. जो कोण तांचे भितर आसा तो संवसारावून व्हरतो. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी आतां नव्या कराराची भुरगीं. आमी आतां ट्रान्झीट लावंजान ना, आमी पोन्न्या करारान ना. देव कोत्तलो, दितलो, सांगतलो, जे सांगपाचें आतां सांगलां, करपाचें आतां केलां, बेसांनी आमकां भरपाचें आहा तें सगळें करून तयार दवरलां. जेवण सारकें. हांव जेन्ना गोंयांत म्हजे बायलेक मेलिनीक सदांच सांगता, जेन्ना आमी गाडी घेवन गोंयांत मानिपाल वेता, पुना वेता, वाटेर आमकां ते बोर्ड मेळटा, जेवण तयार जालां, जाली. मराठीन म्हाका दिसता जेवण तयार आहे, जेवण तयार आहे. जेजू आमकांय त्या मोंट्रोन दिता आनी सांगता, जेवण तयार आहे, तुमचें जेवण तयार हा. आमी विचारता केन्ना? अरे हांवें 2000 वर्सां पयलीं तुका जेवण तयार केलां, तें केन्नाच पिड्यार जायना. तुमी फकत मेजाचेर वसात, जितलें जाय तें घेयात, आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक एक फकतच गरज तुमकां. भिकाऱ्या भशेन येनाकात म्हजे कडेन. तुमी नव्या कराराची भुरगीं, तुमी म्हजी भुरगीं, म्हज्या आपुरबायेची भुरगीं. तुमी म्हज्या आपुरबायेची भुरगीं. आमी आमच्या भुरग्यांक सोडटा काय? केन्ना आपल्या पाय मायन आपल्या भुरग्यांक सोडल्यार कितली मस्ती जावं, कितली खोल मनाची वा कितल्या जोड मनाची आसत, माय ती माय, पाय तो पाय. आमी सदांच आमच्या भुरग्यांचो मोग करता, तांचे बरेंपण आमी मागता, होय की ना? आनी आमचो देव त्या आमचे भाशेन, आमी पाय माय भाशेन आमी ताजे भाशेन न्हय, तो आमचे भाशेन न्हय. आमी कितली पयस गेली जाल्यार तो आमच्या मोगान इतलो पडला जेजूक लागून, तो आमकां केन्नाच सोडिना. आमी चिंता की आमकां देव सोदूंक जाय, तो शेणवना, आमी शेणल्या, तो आमकां सोदूंक येयला. We are not the ones who, God is not lost that you have to find God. कितले पाटी लोक हांव केन्ना रिती राखता, you have to search till you find God. No. You don't have to search to find God. You have to be you have to make yourself available because God is seeking you. Amen. देव तुका सोदता. ताणे सोडून आमकां मेळपाक येयला, आमकां सोदूंक येयल्लो तो. आमी शेणलेलीं, आमकां सोदपाक येयल्लो तो.
आनी देखून आयज जेन्ना आमी नव्या पोराची भुरगीं आयज भाव भयणीनो जें जेजून घडलां जें ताणें संपवलां जें ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमकां सगळें उक्तें म्हण केलां उक्तें केलां आमकां बुफे ऑफ उक्तें केल्या आमकां जाय फकत त्या उतराचेर भावार्थ धरून आनी जें तयार केलां तें गोश्ट करिनासतना तें आमी आमच्या ताब्यांत घेवपाक आनी ज्या दिसा ही सजमणी आमकां मेळटा आमचें जिवीत फकत ह्या संवसाराच्या लोकां भशेन न्हय आतां आमी हें जेवणा वरसून कितलें घेतलां म्हणून आतां आमी दुसऱ्या कडेन वचोन तांकां कशे भशेन त्या मेजा कडेन येवन फुकट खावपाक आमी तांकां सजमणी दिता You have received freely, you give freely. होय की ना? Yes. आमकां देवा कडसून आमी कितें कोश केला ताणें आमचें तारण करपाक आमी कितें 12 सुंकरार 13 तें पन्न करात आमी दोंगराचेर चडल्यान आमी बायटाकास केल्या 1000 बायकाडास इतले उपास केल्या ते आनी तेजे उपरांत देवान म्हणलें तुका तारण दिता ना तेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरलो ताणें म्हजे पासत कितें केलें तें ताजेर हांवें स्वत मानलें तेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां देवान म्हाका आपलो पूत देवान तुमकां आपली धूव केली पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन पवित्र आत्म्याच्या डायरेक्शनान आमकां त्या मेजाचेर हाडटा जें धादोसपण ताणें सगळें तयार दवरलां ते आमकां फावो करता आमी सगळीं जाणो भाव भयणीनो जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो पयलीं ताणें कितें केलें आदाम आनी इवेक पयलीं रचली ना फक्त त्या 6 दिसा ताणें आदाम आनी इवेक रचली निमण्या दिसा आदामांक निमण्या दिसा इव अजून पासून येवंक नासली पूण 5 दीस कितें करतालो फळां झाडां मनशाक कितें गरज आहा तें करतालो जे मनशाक गरज आसली ऑक्सिजनाची रावपाची सगळें तयार केलें आनी तेजे उपरांत त्या मनशाक केलें म्हणलें आदाम हें सगळें तुका हांवें तयार केलां एन्जॉय कर म्हाका नाका तुवें कोश केल्लो सगळें एन्जॉय कर पूण आमी जाणा आदामान आनी इवेन कितें केलें सगळें वगडायलें पूण जेजू येयलो आमचे पासत त्या आदामाच्या पातकाक लागून ताणें आपलें फारीकपण दिलें फारीकपण आमी दिवंक जायलें आदामान दिवंक जायलें मनशा कोणान दिवंक जायलें पूण आमच्यान दिवंक जाय नासलें कित्याक आमी सगळीं पातकी तो ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो ताणें आमच्या पातकां पासत ताणें आपलें रगत वारयलें आनी आतां फकत म्हाका जें जेजून केलां म्हजे पासत कुडसा ताजेर म्हाका ताजेर भावार्थ धरूंक जाय जेन्ना जेजून म्हजे पासत कितें केलां तें ताजेर हांव भावार्थ धरतां जें जेजून संपादलां तें म्हाका आतां फावो जाता आनी आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेता देवाक जाय आपली भुरगीं बरे भाशेन जियेलीं भिकाऱ्या भाशेन जियेलीं नाका पूण आमी फकत देवाशी येता जेन्ना आमच्यो गरजो आहा तेन्ना आनी जेन्ना गरज मेळटा आमी काम जालें वयस मेलो म्हणल्यार आमी मागीर परतून परिस्थिती वायट जातकच मागीर परतून येता देवा भाशेन देवा कडेन आमच्या बाब ब्रेंडनान सांगलें आमकां केन्ना आमचे मागणे आमकां ताचें फळ बेगीन मेळना जाल्यार आमी सोडटा इगोर सोडटा देवाचें उतर सोडटा मागणें सोडटा आनी आमचेंच करूंक लागता हें कांय जावचें ना कोत्तांक जाय आमी म्हणटा सायबा दिताय दिनाय दिलें वा ना दिलें आतां आमच्यान तोय कांय म्हणूंक जायना कित्याक आमी जाणा ताणें सगळें दिलां म्हणून केन्ना देवाक जाय आमचो संबंद आमचे लेवल आमचो संबंदाचो लेवल वाडपाक आमी कशे भाशेन फकत भावार्थान न्हय ताजें उतर कितें म्हणटा ट्रस्ट कितें म्हणटा विश्वास ट्रस्ट ताका जाय आमचो संबंद ताजे बरोबर विश्वासान रावपाक म्हणटच
हे विश्वासान रावपाक पयल्या दिसा जावचें ना. देव जाणो की अजून पासून आमी ताचें उतर नको. कोण येता आमच्या वायट परिस्थितीन आमकां उतर दिता, आमी इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता. त्यो आमकां ते ताच्या काकुतीन आनी ताच्या उतराक विश्वासी आहा म्हणून आमकां ते मेळटा. पण तेचे उपरांत आमी परतून त्या चिखलान आमी परतून वेतांक जाय. आमचें जिवीत बदलता. खरेपणी आमचें जिवीत बदलता. परतून आमकां त्रास जाय. जाणय भाव भयणीनो, जेन्ना कोण एक मनीस मरणाच्या तोरीर पावता न्ही, हांवें खूब लोकांक पळयल्यात. लोक मरणाच्या तोरीर पावल्लो आनी देवान ताका लास्ट मिनिट साल्वार केली आनी तांचें जिवीत सारकें बदललें. पूण हांवें पळयलां लोक जो मरणाच्या तोरीर पावला, देवाच्या काकुतीन तांकां ताणें हांवेंच म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या. देवाच्या काकुतीन तांकां बरीं केल्यान, देवाक सोडला, सामके देंवचाराचे एजंट जाल्यात आनी तांचें निसवणपण जालां. देवाचे काकुतीन तांकां दुसरो चान्स दिल्लो देवान. देवाक सोडून संवसाराच्या रिती प्रमाणे दुडवाच्या मोगान आपल्या पोजिसान ते आतां देवाक सोडले आनी फट करून काबार जाले. एकूच म्हाका दिसता 1.5 वर्स पासून ना एक मनीस ताचो टायम हांव नको तुमकां हांवें गोवायकी दिल्या ह्या क्लासीर. कोणाचो लिव्हर सारको पिड्यार जालो. 7 वर्सां सोरो पियेता. केपें केपें वा सांगे. तिच्या भावान जो येता म्हजे कडेन मेळपाक, ताणें म्हणलें भाव, तिची बायल आनी ल्हान भुरगो 7 वर्सांचो रडटात. कित्याक दोतोरान सांगलें ताका घरा वचून 2 दिसांनी मोडटलो म्हणून. ताका कांय करूंक जायना हॉस्पिटलांत. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार हांवें ते बायलेक म्हणलें, तूं खरेंच तुज्या घरकाराचो मोग करता. म्हणलें बाबा ब्रादर म्हणूंक लागली, हो सोरो पियेता. कितले फाटी सांगलें ताका पियेनाका म्हणून. आतां तो काबार जाला. ताचो लिव्हर सामको पिड्यार जाला. ताचो लिव्हरूच ना. आनी हांवें म्हणलें, तुका जाय तुजो घरकार जियेल्लो? वय म्हणूंक लागली. हांव ताचो मोग करता. म्हाका म्हज्या भुरग्याक पाय जाय, म्हाका म्हजो घरकार जाय. काजार चड वर्सां जावंक नासलीं. त्या उपरांत हांव त्या हॉस्पिटलाच्या बाजेर हांगा घरांत त्या हॉस्पिटलाच्या बाजेर हांव ताचे कडेन उलयलो. रडोंक लागलो. म्हणलें ब्रादर, म्हाका देवाची काकूत जाय. हांवें म्हणलें तुका काकूत कितले फाटी दाखयली देवान? कितले फाटी काकूत दाखयली? आतां तूं खरेंच ह्या वेळार जेन्ना मरणाच्या तोरीर पावलो, तूं जाणय तुका आतां दोतोरान कितें सांगलां, तुजो लिव्हर आतां ना, काबार जाला. तुका आतां घरांत धाडटात फकत तुजी मरणाची तयारी करपाक. तूं जाणय मरे बाबा, वय सांगलां म्हाका. हांवें म्हणलें बाबा, तूं आयज निच्यो करपाक तयार हाय की आयज सोरो सोडटलोय आनी देवाच्या उतरान रिगून रावतलोय? ब्रादर, तूं कितें सांगताय तें हांव करपाक तयार. मिस्टर फोटींग सांगनाय मरे? ना ब्रादर, खरेंच पिवचो ना. आनी भाव भयणीनो, हे उतराची सजमणी जेजून ताचे पासून कितें केलें तें, आनी सांज जाता म्हणसर देवान ताका एक नवी लिव्हर दिली. घरा पावलो आनी बायलेक सांगूंक लागलो, म्हाका सोरपो तेल कोर, म्हाका काबी तेल कोर, म्हाका शाकोती कोर, सान्नां वडे कोर, हें कोर, पुलाव कोर. ज्या मनशाचें लिव्हर ना तें जित्ता सामकें वीक जातलें. पूण आतां तो जेवयता 15 दीस 3 सुमार. हांव कॉल करता, तो दुसरो ब्रादर कॉल, अरे बाबा देवाचें उतर बसला, सोरो बंद केला आनी टीव्ही पळयता. देवाचें उतर आयकोना. तो समजता की हें फोकाणाची काम म्हणून. 1 म्हयनो जालो, आयकोना, उतर आयकोना. धाडटा हांव ताका. कॉल करता, मागीर तेजे उपरांत तो कॉल म्हजो घेना जालो. 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयनो जाल्या उपरांत एक दीस त्या दुसऱ्या भावान म्हाका फोन केलो. म्हणूंक लागलो,
हो भाव संपाल्लो. खबर जालो. हांवें म्हणलें कितें जालें? 2 दीस पयलीं तो सारको बरो जालो, बरो जिवान जालो, बरो खातालो, सान्नां वडे सरबतेल काबिदेल बिदेल सगळें खाता. बायली पडल्या इतली मोगान. आतां गोरकार आयला घरा म्हणून देवान मिलाक केली. पूण हो आपलें जें काम ताणें सांगलेलें कोत्ता म्हणून आतां समोन देवाशी दवरिना. आनी तुमी जाणो की जेन्ना एका मनशा मदें सैतान काडटा, कोणूय काडटा, सैतान भायर वेता, तो आतां पयस वेता. आनी आतां तें घर त्या मनशाचें कितें जाता? बरें साफ आसता, नितोळ आसता, वय की ना? म्हणटच जेन्ना तें नितोळ आहा तेन्ना त्या नितोळ घरान आमी कितें बरोवंक जाय? देवा उतर सारकें देवा उतर धरूंक जाय. पूण ताणें देवाचें उतर धरूंक ना. म्हणटच तो वचमो जो मोन्नाचो आत्मो येयल्लो ताका व्हरपाक, तो सामको मेडो आत्मो येयल्लो तो आतां भायर वेता आनी 7 देंवचारांक घेवन पोत्तून येता त्या घरा कडेन आनी पळयता, अरे बरें नितोळ आहा मरे. आनी आतां तो पयली पाटी येयल्लो एकलो, आतां येयला कितल्या जाणांक घेवन? 7 जाणांक घेवन येयला. आनी 2 दिसांनी ताका काबार करून वयता, कित्याक ताका आजून कसलीच उतर ना, कसलोच बाबार्थ ना. देवान काकूत ताका दाखयली. आतां देवान ताका व्हेलो, वो ताणेंच देवा कडेन पयस जावन आपलें उतर आयकोन आपलो आत्मो सासणाच्या सासणान इबाड केलो. तुमकां दिसता देवाक जाय? आमच्या बाब ब्रेंडनान आयज आमकां सांगलें, दुसरीची पेद्रूची 20:3 म्हणून गॉड वॉन्ट्स नो वन टू be lost but wants everyone to come to repentance. ही जावन आसा देवाची येवजण, ही जावन आसा देवाची खोशी. इट इज द विल ऑफ गॉड. पूण ही ऑटोमॅटिकली जातली काय ना? म्हजो रिस्पॉन्स हा न्ही, हांवें रिस्पॉन्स करूंक जाय न्ही. हांव आतां 2 दिसांनी कोणाच्या घरा वचपाचो म्हाका कॉल येयलो. ती बायल म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर मातसो तुका आमी घेवन येता व्हरपाक, एक फामील आहा शेवलेची बिलिल्ली, आनी मातशें ताका कावन्सिलींग कर, ती सामकी खूब त्रासान आहा. हांवें म्हणलें कसले त्रास आहा? म्हणूंक लागली म्हाका, गो बायलां, पूण तांणी दोगांयनी 4 एबॉर्शन्स केल्या. कितले एबॉर्शन्स केल्या? 4. तर हांवें विचारलें, फकत बायलेन केलें? गोरकारान सांगलें तिका, ना ना ती दोगांय बरोबर आसली. ताणें तिका सांगलें, ती एग्री जाली आनी ताणें 4 भुरग्यांक जिवेशी मारली, आबॉट केली. आनी आतां 12 वर्सां ती आतां मिसाक वचना, इगर्जेक वचना, देवना. आनी आतां तांचें जिवीत आतां अशें जालां, आतां कोण आहा तेंचो घरांत, कोणा बरोबर रावतात ती? इफेर्नान आहात आतां. आनी परवां म्हाका त्या इफेर्नान वचोंक जाय, पूण हांव जाणो म्हज्या पवित्र आत्म्याक घेवन आतां इफेर्नान, बिकॉज इफ आय गो इवन इन द डीपेस्ट डार्कनेस आय विल नॉट हॅव टू फियर, क्योंकि म्हजो देव म्हजे बरोबर आहा. ताळयो मारपाक 2 हात जाय, एका हातान जायना. वय की ना? आनी आमी देवाक आमचो हात दिना जाल्यार आमकां केन्नाच कसलेंच बरें ना. देव आपलो हात सदांच आमकां दिता. आमचो हात आमी फुडें कोत्तां काय? फकत फुडें कोत्ता जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना. आनी गरजेचें आमकां की आमचो हात जो देव आमचे कडेन सदांच घालता, कित्याक तो आमकां सोदूंक येयला. जेन्ना आमी ताका हात दिता, ताच्या उतरान रिगून रावता, जें ताणें सगळें जेजू वरवीं संपाल्लां आमचे पासत, भावार्था वरवीं तें म्हाका मेळटा. वय, इट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म. ब्लेसिंग इज नॉट इन फिजिकल. ज्या भाशेन आदाम आनी इवेक सांगलें तयार दवरलेलें, आतां आमचें सगळें मेसां इज इन स्पिरिच्युअल फॉर्म. पूण जेन्ना आमी भावार्था वरवीं आमी भावार्थ वापरता,
जे आता आत्मिक जिवितान हा इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड हा ते आमच्या ह्या संसाराचेर हाडूंक जाता भावार्था वरवीं. भावार्थ जावन आसा आमची करन्सी. दिसन आसलेलो रूप. वय जे आमकां दिसना ते आमच्यान आतां आमच्या संसारान ते हाडूंक जाता भावार्था वरवीं. आनी देखून आतां आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं पवित्र आत्मा आमचे भितर तो आमकां ते पवित्र देवाचें आमकां पोत्तून भितरल्यान आमकां तो आमच्या मनान हाडटा. आमी आतां आमच्या मनाची नोटसणणी केल्या उपरांत तें उतर आमी पाळटा तेन्नाच की आमकां सगळें जें जेजून घडलां ते आमकां फावो जाता. आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी तेज्या उपरांत आमी फकत आमीच आमकांच आमचें व्हडपण आनी आमी बरेपण मेळ्ळां म्हणून आमी तितलेंच रावना. आमी आतां दुसऱ्यांक ही आतां रेसिपी दिता, दुसऱ्यांक खबर दिता कशे भाशेन त्या मेजा कडेन येवन धादोसपणीन मेळपाक आमी दुसऱ्यांक ही सोजमणी दिता. जेजू कारता. जेजू कारता. कितली सुभागी भाव भयणीनो आमी नव्या कराराची भुरगीं. कितली सुभागी. आख्या मनशा कुडान आदाम आनी इवेक रोचल्या थान पवित्र आत्मा येयल्या पुर्यान इतली हजारांनी वर्सां आमी ह्या काळार रावता. हो निमणो काळ पवित्र आत्म्याचो आनी आमी नकळो जाल्यार आमी खंयच्या काळान आहा, खंयच्या सुभागी काळान आहा. आनी आमी खरेपणी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जियेना. फकत आयले मातशें कितें उतर आयकलें, मातशें कितें मागणें केलें, आयलो दीस गेलो, कांय जावचें ना. तें पन्न करार. हांव मागणें करना, देवस्पण करना. म्हाका देव कितें म्हणटा म्हाका देव म्हजेर रागार जातलो. म्हाका जेन्ना म्हजो मोग देवाशी हा पवित्र आत्मा म्हजें सांगता म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोट करूंक जाय, हांव तें बरयता, ताचेर नियाळ करता, पोत्तून वाचता. तेन्नाच की म्हजो संबंद ताचे बरोबर बरो गोट जायत वता. आनी आतां हांव आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. आमेन. Amen. 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 जेजू कारता. जेजू Praise God. Sister? Yeah. मोगडा बापा, आयच्या शिकवणेंतल्यान बापा आमी खेरीत तुका दिन वाचता. खरेंच बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की आमी सगळीं सांडलेलीं आसल्या, आमी सांडलेल्यो शेडयो आसल्या, आमकां जिवीत नासलें दुनिया. पण बापा तुवें तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां एक नवें सुबापणाचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलें. मोगाच्या बापा ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमी दिन वाचता. पवित्र आत्म्या वरवींच आमकां हे सुबापणाचें जिवीत फावो केलाय तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं सोक्ताचो देव जावन आसाय, पवित्र जावन आसाय आनी हेच पवित्रपण तुवें आमच्या आत्म्यांत तुवें घालाय. बापा ह्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्याचेर आमचो भावात अदीक अखंड आनी घोट जावं आमी अदीक तुजो आदार मागता. कित्याक हे उतराचेर आमी निश्चेत मारूंक, हे उतराचेर आमी उबी रावूंक, हे उतरान आमी जियोंक आमचें जिवीत. कित्याक हे उतरूच तूंच जावन आसाय बापा. तूंच जावन आसाय जेजू आनी पवित्र आत्म्या. उतर आमी आमच्या आत्म्यान तें घेवन आनी आमी तें वाडयत रावूंक, आमी तें शिपूंक, आमच्या तोंडान तें उच्चारणे वरवीं आनी हेच उतर आमी दुसऱ्यांक फावो जावंक आनी दुसऱ्यांकूय तें दिवंक हे आमी मागणें करता बापा. खरेंच जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. Amen. Amen.